दीस मंगळार जानेराची 20 तारीख 2026. पहिले वाचप सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 16 ओळ 1 तावन 13 पर्यंत. सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें, हांवें तिरस्कार केल्ल्या इस्रायेलाच्या राया सावला पासत तूं कितलो काळ दूख भोगतलोय? तुज्या शिंगान तेल भर आनी तुज्या वाटेक लाग. हांव तुका बेतलेहेमाच्या जेस्से सरशी धाडटां, कित्याक म्हज्या रायाक हांवें ताच्या पुता मदलो विंचला. पूण सामुएलान जाप दिली, म्हज्यान कशें वसूंक जायत? साऊल हें आयकत तर तो म्हाका जीवशें मारतलो. सर्वेस्परान ताका जाप दिली, तुजे सवें एक पाडी घेवन वच आनी सांग, सर्वेस्पराक बली भेटोवंक हांव आयलां. जेस्सेकी बली भेटोवंक आपय आनी तुवें कितें करूंक जाय तें हांवूच तुका सांगतलों. जाका हांव तुका दाखयतलों ताका तुवें म्हज्या खातीर अभिशेक करूंक जाय. सर्वेस्परान दिल्ल्या आदेशा प्रमाणें सामुएलान केलें. तो बेतलेहेम प्रवेश जातालो तेन्ना शहराचे मालगडे भिरांतीन भरून ताका मेळोवंक आयले. ताणें विचारलें, दर्शी, तुजी भेट शांतीची मू? ताणें जाप दिली, वय, हांव सर्वेस्पराक बली भेटोवंक आयलां. देखून तुमकांच शुद्ध करा आनी आज म्हजे सवें जेवणाक या. ताणें जेस्सेक आनी ताच्या पुतांकी शुद्ध केलें आनी तांकां बली भेटोवंक आपयलें. ते थंय पावतस ताणें एलियाबाक देखलो आनी चिंतलें, दुबावा विण सर्वेस्पराचो अभिशिक्त हांगा ताचे मुखार आसा. पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें, ताचें रूप वा ताची उंचाय पळयनाका, कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार केला. मनीस पळयता तशें देव पळयना, कित्याक मनीस भायलें रूप पळयता पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता. तेन्ना जेस्सेन अभिनादाबाक आपयलो आनी ताका सामुएलाक दाखयलो. सामुएलान म्हळें, सर्वेस्परान हाका विंचून काडूंक ना. उपरांत जेस्सेन शामाक दाखयलो आनी सामुएलान म्हळें, सर्वेस्परान हाकाय विंचून काडूंक ना. अशें जेस्सेन आपल्या 7 पुतांक सामुएलाक दाखयलो. पूण सामुएलान जेस्सेक म्हळें, हांचे मदल्या एकल्याकी सर्वेस्परान विंचून काडूंक ना. उपरांत सामुएलान जेस्सेक विचारलें, तुजे सक्कळ पूत इतलेच? जेस्सेन जाप दिली, सक्कां प्रास ल्हान एकलो आसा, पूण तो बकऱ्यांक चरयता. सामुएलान जेस्सेक म्हळें, ताका आपोवंक धाड. ताणें येसर आमी जेवणाक बसचें ना. जेस्सेन ताका आपोवंक धाडलो. तो तामशे कुडीचो, सुबीत दोळ्यांचो आनी सुंदर रुपाचो आसलो. सर्वेस्परान म्हळें, उठ, ताका अभिशेक कर, वचचो तो. सामुएलान तेलाचें शींग घेतलें आनी ताका ताच्या बोवा मदें माकलो. आनी त्या दिसा सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदेचेर देवलो आनी उपरांत सदांच ताचे सवें रावलो. सामुएल भायर सरोन रामाक गेलो. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 89, 20, 21-22, 27-28. श्लोक. दावीद, म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो. एका काळार सर्वेस्परा, तुज्या भक्तांक दर्शनान उलोवन तुवें म्हणलें, एका धैर्यवान मनशाक हांवें आदार दिला. परजे मदलो विंचलेल्याक सिंहासनार हांवें उबारला. श्लोक. दावीद, म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो. दावीद, म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो. म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका माखलो. म्हजो हात सदांच ताका सांबाळटलो. म्हजो बावटो ताका घट्ट करतलो. श्लोक. दावीद, म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो. तो म्हाका म्हणटलो,
तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हजे बचाव्याचें खडाप, आनी हांव ताका म्हजो मलगडो पूत करतलो. संवसाराच्या राज्यामध्ये भोव उंच उबारतलो. श्लोक. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उघडूं अशें कसल्या बरवश्याक तुमकां आपयल्यांत म्हणून तुमी समजतल्यात. सर्वेस्पराक जय जय. शुभवार्ता. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 2 वड 23 ते 28 पर्यंत. तो एक सब्बाताचो दीस. जेजू गोवाच्या शेतांतल्यान वतालो. ताचे सांगाताव्याचे शीस चलता चलता कणश्यो मोडूंक लागले. देखून फारीचे जेजू लागीं म्हणाले, पळय, तुझे शीस सब्बाता दिसा आडवरलेले कित्याक करतात? पण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्यांक भूक लागल्या वेळार गरजेक कितें केलें म्हणलें तुमी केन्नाय वाचलें ना काय? अबिया तर श्रेश्ठ याजक जावन आसल्या काळार देवाच्या घरांत भितर सर याजकांनी शिवाय दुसऱ्या कोणायकी खावंक आडवरलेले समर्पित उंडे ताणें केले आनी आपल्या सांगात्यांकी ताणें दिले ना तुवें. आनी ताणें तांकां सांगलें, सब्बात मनशा खातीर केल्लो, मनशाक सब्बाता खातीर केल्लो न्ही. देखून मनशा पूत सब्बाताचोय धनी. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. समाजेंत मनशाची जिणी शाबीत सलाजे मुळ्या खातीर रुली, रेग्यो आनी नियमां आसात. मनजातींक रूख चडांक नियमां लागू जायनात. मनीस नातलो तर नियमान सास्तिनात. मनशाच्या बरेपणाक मनशान केले नियमां मनशाच्या स्वातंत्र्याक आनी बरेपणाक आडखळ जातीत तर त्या नियमां विशीं 4 फावटी चिंतचें पडटा. हप्त्यांत एक दीस विशेव असो, सब्बात म्हणून नेमयारलो. विशेव हर एकल्याक गरजेचो. पूण सब्बात खरेपणी विशय दिवचे प्रास मनशाच्या बरेपणाक आड येताना जेजू सब्बाताचो खरो अर्थ आपल्या विरोधींक समजयता. मनशाक भूक एक मुळावी गरज. भुके खातीर मनीस कितेंय करूंक तयार आसता. भूक थांबोवचे खातीर गोवाच्यो कणश्यो खावचे सब्बाताक विरोध तर सब्बात मनशाक विरोध आसलो म्हणयत. सब्बाताचो धनी जेजूचो शिस सांगाता आसता आनी सब्बात मोडची साध्यताच ना. मनशाक बरें करची बरी नियमां सांबाळून दवरून नाकारी काण उडोवंक हर एकल्यान प्रयत्न करीचे.